नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. 18 लोकसभेचे पहिले अधिवेशन 24 जूनाक जातले सुरू. राष्ट्रपती करतली अभिभाषण. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या माहिती. तेलुगू देशम पक्षाचे मुखेली एन चंद्रबाबू नायडू हांणी आंध्र प्रदेशाचो जाल्यार मोहन चरण मांझी हांणी ओडिशाच्या मुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत राष्ट्रीय फुडाऱ्यांची हाजेरी. निर्मला सीतारामन हांणी केंद्रीय अर्थमंत्री पदाचो घेतलो ताबो. ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उद्योग वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हेवूय जाले कार्यरत. वैध पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांक रिव्होकेशन प्रमाणपत्राचेर विदेशांत वचपाचो मेळटलो परवानो. केंद्रीय घर मंत्रालयाचो महत्वपूर्ण निर्णय. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी केंद्रीय फुडाऱ्यांचे मानल्यात उपकार. आणि 15 ते 21 जून मजगती मुंबईत 18व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन. वेगवेगळ्यो जातल्यो कार्यावळी. पळया खबरो विस्तारान. 18व्या लोकसभेचे पहिले सत्र ह्या महिन्याच्या 24 जून सावन सुरू जातले. ह्या पावसाळी अधिवेशनात नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांक सोपूत दिवपाची कार्यावळ तशेंच लोकसभा अध्यक्षांची वेंचणूक जातली. वर्साचें पयलेंच अधिवेशन आशिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोनूय सभाघरांतल्या वांगड्यां मुखार अभिभाशण करतल्यो. मात राज्यसभेचें अधिवेशन 27 जुलय सावन 3 जुलय मेरेन आसतलें. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं ह्या विशींची म्हायती दिल्या. कि देश का जनादेश, मैंडेट ऑफ द पीपल, देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना है. जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है. जिसको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है. चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए. तेलुगू देशम पक्षाचे मुखेली नारा चंद्रबाबू नायडू हांणी आयज आंध्र प्रदेशातल्या कृष्णा जिल्ह्यात केसरपल्ली आयटी पार्कात आयोजित केल्ल्या खासा सुवाळ्याक आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हण पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हांणी तांकां सोपूत दिलो. मुखेलमंत्री नायडू हांचे वांगडा जनसेना पार्टीचे 3 आणि भाजपाच्या एका वांगडाचे 24 नव्या मंत्र्यांची पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. नव्यान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलेल्या जनसेना पार्टीचे मुखेली पवन कल्याण, तेलुगू देशम पार्टीचे महासचिव नारा लोकेश आणि भाजपाचे वडील फुडारी सत्यकुमार यादव हांचो आस्पाव आसा. सोपूत विधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी मोहन चरण मांझी हांची ओडिसाचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण निवड जाल्या. आयज सांजे भुवनेश्वरांत जनता मैदानात तांचो सोपूतविधी सुवाळो जालो. ह्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे सयत भाजपा शासित कांय राज्याचे मुखेलमंत्री वांटो घेतले. 52 वर्सां पिरायेच्या मोहन चरण मांझी हांची काल विधायक दलाचे मुखेली म्हूण एकमतान वेंचणूक जाल्ली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आणि भूपेंद्र यादव निरीक्षक म्हूण हाजीर आशिल्ले. मांझी हे ओडिसांतल्या क्योंझर मतदारसंघांतल्यान चवथी फावट वेंचून आयल्यात. मुखेलमंत्री म्हूण मोहन चरण मांझी आणि हांणी तांच्या वांगडा KV सिंग आणि प्रभारी परिंदा हांणी उपमुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. तशेंच हेर मंत्र्यांक लेगीत राज्यपाल रघुवर दास हांणी पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. निर्मला सीतारामन हांणी आयज नवी अर्थ आणि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाचो पदभार स्वीकारलो. आपल्याक ह्या खात्याचो दुसरे फावट काम करपाची संद दिल्ल्या खातीर तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानल्यात. फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला विकासोन्मुख शासन दिवपाक यश आयिल्ल्या खातीर तांणी खोस उक्तायल्या. वित्त राज्यमंत्री म्हण पंकज चौधरी हांणी लेगीत आपल्या पदाचो ताबो घेवन प्रतिक्रिया उक्तायली. प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा
कि जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे पूरा ये चार्ज दिया है, और मैं उनके विश्वास पे निश्चित तौर से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अगर आप मंत्रिमंडल के विस्तार को देखें तो लगभग सभी बड़े मंत्रालय जो मंत्री थे वो सब रिपीट किए गए कि एक दिन भी देश का खराब नहीं होना चाहिए। देश की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है तो उसका एक एक पल हम इस्तेमाल करके देश की कार्य में लगाएंगे। कि प्रधानमंत्री जी का फैसला शुरू से बहुत फास्ट और बहुत तेज होता है, राष्ट्र हित में होता है, और उसी को देखते हुए किसानों के हित में, गरीबों के हित में उन्होंने जो फैसला लिया है, और इसी प्रकार से देश में जो जो चीज़ें अभी पेंडिंग हैं उन सब को कहीं ना कहीं पूर्ण करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। देखिए 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उसको कहीं ना कहीं फेज वाइज, अगर इस 5 साल हमें क्या करना है, अगले 5 साल क्या करना है, उन सब चीज़ों को टारगेट को हम लोग निश्चित तौर से पूर्ण करके 2047 का जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि उद्योग आणि वाणिज्य खात्याचे मंत्री पियुष गोयल हांणी लेगीत आयज आपल्या खात्यांचो ताबो घेतलो। तांणी लेगीत आपल्यो भावना उक्तायल्यो। आगे के लिए, भविष्य के लिए एनर्जी सोर्स यही होगा, तो इसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हो रहा है। India stands 4th globally renewable energy installed capacity, 4th wind, 4th solar power capacity। रिन्यूएबल एनर्जी में पर्यावरण के लिए मेरा रुचि है, कंसर्न भी है, तो इसीलिए आप सबके सहयोग से, हमारा अधिकारियों के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जो कुछ भी आगे के लिए करना है हम जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर ये देश नई ऊंचाइयों को पार करेगा। आगे आने वाले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में देश लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के काम में सबका साथ, सबके प्रयास के मंत्र के साथ, लोगों के विश्वास के साथ और 140 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा और वाणिज्य और उद्योग विभाग उसमें अपना पूरा योगदान देगा। लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांची सेनाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती जाल्या। 30 जुनाक ते कार्यभार स्वीकारतले। सध्याचे थळ सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हे 30 जुनाक सेवानिवृत्त जातात। तांच्या सुवातेचेर लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी हांची निवड जाल्या। 15 डिसेंबर 1994 ह्या दिसा ते जम्मू काश्मीर रायफल्सच्या भारतीय सेना इन्फंट्रीत आस्पावीत जाल्ले। फाटल्या 40 वर्षांच्या लष्करी सेवेत तांणी वेगवेगळ्या पदांचेर यशस्वीपणान कामगिरी केल्या। जम्मू काश्मीरातल्या कठुआ आणि डोडा जिल्ह्यात आतंकवाद्या आड जाल्ल्या फारपेटांत केंद्र रिझर्व्ह पुलीस दळाचे म्हळ्यार सीआरपीएफाचो एक जवान शहीद जाला, जाल्यार 6 जण जखमी जाल्यात। डोडा जिल्ह्यातल्या भद्रवाह पठाणकोट मार्गार एका चौकीचेर आतंकवाद्यांच्या पंगडान हल्लो केलो आणि ही घडणूक जाली। सीआरपीएफ जवानांनी ह्या वाठारांत खर बंदोबस्त दवरला। मजगतीं जाल्ल्या दुसऱ्या एका घडणुकेंत एक आतंकवाद्याक मारपाक सीआरपीएफ पंगडाक यश आयलें। दळाचे डीजीपी आनंद जैन हांणी ह्या घडणुके विशीं अदीक म्हायती दिली। अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ही नेटान फुडें वचपी अर्थव्यवस्था म्हूण आपलो नेट कायम दवरतलो असो अदमास संवसारीक बँकेन उक्तायला। 2024 ते 25 ह्या अर्थीक वर्सांत भारताचो जीडीपी म्हळ्यार सकल देशांतर्गत उत्पादनाचो दर 6.6% आसतलो अशें बँकेन आपल्या नियाळांत नमूद केलां। घेवया एक ल्हानसो विसर। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार?
देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। इसा उपरांत मुखेलकार पळया मुखावेले खबरो। राज्यातल्या आनीक 3 मिना ब्लॉकांची पावणी येता ते ऑक्टोबर मेरेन करपाचो निर्णय जाला। तशेंच इको सेन्सिटिव्ह वाठारा भायर आशिल्ल्या 43 लिजांच्या पावणे खातीर संशोधन करपाचो निर्णय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या राज्य भूगर्भ मंडळाच्या बसकेत जालो। पयलेच फावट ह्या मंडळाची बसका जाली। खण संचालक नारायण गाड आनी हेर संबंधित अधिकारी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले। ज्या गोंयकारांकडेन वैध पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा तांचो पासपोर्ट रद्द करपाचो म्हळ्यार रिवोकेशन प्रमाणपत्राचेर विजा वा विदेशांत वचपाचो परवानो मेळटलो असो म्हत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय घर मंत्रालयान घेतला। ह्या निर्णयाक लागून गोंयांतल्या वैध पोर्तुगीज पासपोर्ट धारकांक थाकाय मेळटली। गोवा, दमन आनी दीवच्या नागरिकांक पोर्तुगीज कायद्या प्रमाण पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळिल्ले तांचो पासपोर्ट भारतीय कायद्या प्रमाण रद्द जाताले। तांकां लागून विदेशांत वचपाक विजा मेळप कठीण जातले। आता हो प्रश्न सुटावो जाला। OCI लोकांक पासपोर्टा विशीं थाकाय दिल्ल्या खातीर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी केंद्रीय घर मंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्री आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले। The issue, it is once and for all clarified and clear that your Portuguese passports that have been surrendered, they would be permitted to apply for an OCI card, and that, of course, subject to the condition that Portuguese passport has not been taken or got through fraudulent means. So this issue is rested. Credit goes to our Chief Minister, and credit also goes to the Honorable Home Minister and our Prime Minister, who have taken up this issue in right earnest. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीज म्हळ्यार GCCI हांचो बायला फांटो आनी अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या जोडपालवान पणजेंतल्या GCCI सुरेंद्र बाबू तिमलो सभाघरांत एका दिसाचे बायलां खातीर FSSAI लायसन्सिंग मेळपाचें आयोजीत केल्लें। राज्यभरांतल्यान सुमार 100 परस अदीक बायलांनी ह्या मेळ्यांत वांटो घेवन आयोजीत कार्यावळीचो लाव घेतलो। बायलां मदीं अन्न प्रक्रिया उद्देग वाडीक लागचो आनी ते खातीर आपणावची जतनाय ह्या विशीं ह्या मेळ्यांत मानेस्तांनी मार्गदर्शन केलें। GCCIच्या बायलां फांट्याच्यो अध्यक्षा आशा आरोंदेकर आनी अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो अधिकारी साफिया खान आनी आदी दंड हांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें। गिरायक वेव्हार मंत्रालय, अन्न आनी भौशीक वितरण खातें नवी दिल्लीन आधार नोंदणी आनी आधार रेशन कार्ड लावार्थ्यांक 30 जून 2024 मेरेन मुजत वाडयल्या। देखून लावार्थ्यांनी आपले आधार कार्ड त्या तालुका नागरी पुरवण कार्यालयांत 30 जून मेरेन सादर करपाची विनवणी केल्या अशी माहिती नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान दिल्या। घेवया एक ल्हानसो विसव। संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me, how did it feel to have finished it? To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect Because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits, climate change because of excessive consumption. all diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. इसो अपराध नमस्कार पळया मुखावेले खबरो. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आयज केरळ भोंवडेर आसात. मलापुरम हांगा आयोजीत केल्ल्या एका भौशीक सभेत तांणी भारतीय जनता पक्षाचेर खर उतरांनी टिका केली. अयोध्येंत भाजपाचो पराभव जाला हो जनतेन दिल्लो तांच्या आडचो संदेश आसा अशें तांणी म्हळें. The truth is the Prime Minister barely escaped in Varanasi, and he would have been defeated himself in Varanasi. The BJP was defeated in Ayodhya. So even the people of Ayodhya have sent a message to the BJP that we do not appreciate hatred and violence. And the single biggest message that the people of India have given is that we are multiple traditions, we are many states, we have many histories. I can tell you that the government that has been formed in Delhi is a crippled government. The opposition has dealt a fatal blow to the BJP. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात 14 जून ह्या दिसा G7 शिखर बसकेत वांटो घेवपा खातीर इटली भोंवडेर वचपाचे आसात. ह्या विशींची अदीक म्हायती विदेश मंत्रालयाचे सचिव विनय मोहन क्वात्रा हांणी नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिली. Invitation of Honorable Prime Minister of Italy. Honorable Prime Minister Modi ji will be travelling to Apulia, Italy tomorrow to participate in the 50th G7 summit, which is to be held there on 14th of June, that's day after tomorrow, where India has been invited as an outreach country. The visit assumes a significance as this will be Honorable Prime Minister's first overseas travel after resuming office in his third consecutive term. This will be India's 11th participation in G7 summit and Prime Minister Modi's 5th consecutive participation at the G7 summit. मुंबईत येता त्या 15 ते 21 जून मजगती 18व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन केला. या महोत्सवात चित्रपट मळावेले नामनेचे निर्माते आणि कलावंतांचे मास्टर क्लासेसही आयोजित केले. 18 जूनाक भारतीय रानाझीण आणि रानजीव संवर्धन उपक्रम या विशयावेल्या म्हायतीपटांचेर आल्फॉन्स रॉय हे मार्गदर्शन करतले. एनिमेशन तंत्रगिन्याना संदर्भात जॉर्ज स्पेन चित्रपट एडिटिंग संदर्भात ओली हॅडल्सन लघुपटांचो भौशीक बदलांचेर प्रभावी वापर ह्या विशयाचेर नेमिल शाह हांच्यो मास्टर क्लासीस जावपाच्यो आसात. मीफ म्हळ्यार मुंबय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो सगळ्यांत पोरनो चित्रपट महोत्सव जावन आसा. मराठी मळावेले मोगाळ व्यक्तिमत्व म्हळ्यार पु ल देशपांडे हांचो आयज स्मृती दीस. साहित्यीक, नाटककार, रंगकर्मी, पटकथा लेखक, संगीतकार, गायक, दिग्दर्शक आणि वक्ते अशा सगळ्या मळाचेर मुशाफिरी करपी पु ल देशपांडे दरेक मराठी घराघरांत परिचित आसात. तांच्या विनोदी साहित्यांतली पात्रां लोकांच्या मनात घर करून आसात. आपल्या विनोदी लेखनान तांणी लोकांक भरभरून आनंद दिलाच, पूण सगळ्या गजाली कडेन सकारात्मक नदरेन पळोवपाचो संदेश दिला. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ह्या सारकेल्या माध्यमांतल्यान तांणी मोलादीक योगदान दिलां. दिसत मुखात साम्य तिळहीनच नाव तरी कोरवा शिरावर अशी ती चालत नाव तरी कोरवा शिरावर नांदा तिथं बारीक झालं बरं का. नाव तरी कोरवा
कोरवा शिरावर, ते कोरवा म्हणजे कोराने जे ऐकलं ना, असं ते संगीत तिथे काहीतरी सांगून जात होतं. लहानपणी माझी पेटी ऐकताना बाल गंधर्वानी मान डोळवलेली पाहून माझ्या आई वडिलांना धन्यता वाटली तर त्याच्यात काही आश्चर्य नाही, साहजिकच आहे. पण दुसऱ्या दिवशी फडके मास्तर म्हणून गणिताचे मास्तर असून अतिशय प्रेमळ असे एक शिक्षक आम्हाला पार्ले टिळक विद्यालयात होते. त्याने मला भर वर्गात सांगितलं की अरे पुरुषोत्तम, बाल गंधर्वाला सुद्धा मान डोलायला लावलीस. आता तू गणिताच्या परीक्षेत सगळी गणित जरी चुकलास तरी मी तुला पास करीन. 21 जून ह्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी योगाभ्यासातले वृक्षासन ह्या आसनाचे तपशील मांडपाची एक माहितीपर चित्रफीत एक्स ह्या समाज माध्यमाकडल्यान वितरीत केला. वृक्षासन म्हळ्यार झाडा सारक्या अवस्थेत वचून केल्लें आसन. ह्या आसनाचे जायते लाभ आसात. ह्या आसनाक लागून शरिराच्या बऱ्याच पद्दतीन समतोल साधप शक्य जाता, तशेंच शरिराक बळगें मेळटा अशें तांणी म्हळां. वृक्ष का अर्थ है पेड़. इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है. सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं. अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें. एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो. एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं. इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें. ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है. वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है. इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है. यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें. 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं. अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं. एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें. और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं. वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है. इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं. कुवेतातल्या मंगाब शारांत एका कामगार वस्तींतल्या 6 मजली इमारतीक अचकीत उजो लागपाच्या जाल्ल्या घडणुकेन 40 भारतीयांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. ह्या उज्यांत 30 परस अधिक लोक जखमी जाल्यात. ही घडणूक कुवेतातल्या दक्षिणी अहमदी गव्हर्मेंट वाठारांत मंगाब हांगा जाल्या. 6 माळ्याच्या इमारतींतल्या रांदपाच्या कुडींत उजो लागिल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. मजगतीं विदेश मंत्रालयान ह्या घडणुके विशीं खर हुस्को उक्तावन आपग्रस्तांक भारतीय वकिलात जाय ती मजत करतले अशें स्पश्ट केलां. अमेरिकेत सुरू आशिल्ल्या T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत भारतीय पंगड आयज यजमान अमेरिकन पंगडा वांगडा खेळटलो. रातीं 8 वरांचेर ह्या खेळाक सुरवात जातली. मजगतीं काल जाल्ल्या खेळांत पाकिस्तान पंगडान कॅनडा पंगडाचेर 7 गडे राखून जैत जोडले. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कांय वाठारांनी शिपडून जाल्यार कांय वाठारांनी व्हड्या प्रमाणांत पावस पडलो. फुडल्या 24 वरांत कांय सुवातांचेर घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला आनी येलो अलर्ट जारी केला. 13 ते 16 जून मजगतीं मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर.
2018 लोकसभेचे पहिले अधिवेशन 24 जूनाक जातले सुरू. राष्ट्रपती करतले अभिभाषण. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या माहिती. तेलुगू देशम पक्षाचे मुखेली चंद्राबाबू नायडू हांणी आंध्र प्रदेशाचो जाल्यार मोहन चरण मांझी हांणी ओडिसाच्या मुख्यमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत राष्ट्रीय फुडाऱ्यांची हाजिरी. निर्मला सीतारामन हांणी केंद्रीय अर्थमंत्री पदाचो घेतलो ताबो. ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उद्देग वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हेवूय जाले कार्यरत. वैध पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांक रिव्होकेशन प्रमाणपत्राचेर विदेशांत वचपाचो मेळटलो परवानो. केंद्रीय घर मंत्रालयाचो महत्वपूर्ण निर्णय. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी केंद्रीय फुडाऱ्यांचे मानल्यात उपकार. आणि 15 ते 21 जून मजगती मुंबईत 18व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन. वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. आणि इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.